मोगाच्या बाबणीनो सोरेन किकेगार्ड 19 शेंकड्याच्या डेनिस फिलॉसॉफरान अशें म्हणलां, द टायरंट डायज and his reign ends. The martyr dies and his reign begins. एक नॉस्तो राजा मोडटा आनी ताचें राजकारण सोंपता. एक रोक्त साक्षीदार मोडटा आनी ताचें राजकारण सुरू जाता. भाव भयणींनो, एक नॉस्तो राजा आपलें राजकारण मोगान चलयना, पूण आपलेच खोशेन अशें करतना तो आपले पोरजेक खूब पिडापीड दिता. देखून तो मोत्तोच ताचें राजकारण सोंपता. दुसरे वाटेन एक रोक्त साक्षीदार आपलें राजकारण मोगान चलयता. तो लोकांची सेवा करता, तो लोकांचें बरेपण पळयता. देखून तो मोत्तोच ताचें राजकारण सुरू जाता, कित्याक ताचे शिश्य ताचें राजकारण फुडें वतात. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो आनी जेजून हो मोग आपले जिणेंत दाखयलो. शुभ वर्तमानांत आमी अशें आयकलां, आपल्या शिश्यांचे पांयां धुवन जेजू आपलो मोहिमेचो वेळ पावलो म्हूण आपल्या शिश्यां बरोबर निमाणें जेवण करता आनी हे वेळार आपणेच जैत जातलें म्हूण शिश्यांक सांगता. मागीर तांकां एक नवी आज्ञा दिता आनी ती म्हणजे, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक फावो. कशे तरेन जायत जेजून लोकांचो त्या वेळार पोरजेचो मोग केलो. जेजून कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, भेऱ्यांक, खोडकारांक बरें केलें, भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, पातक्यांक बरो रस्तो दाखयलो, खूब लोकांतले देंवचार काडले, दोन वसुदां बरोबर इश्टागत केली. देखून ताच्या दुस्मानांनी ताचो जीव घेतलो. पूण जेजू पुनर्जीवन जालो आनी ताचें मोगाचें राजकारण सुरू जालें. ताच्या शिश्यांनी ताचें मोगाचें राजकारण फुडें व्हेलें. पयले वाचपांत आमी पावलू आनी बार्नबासाची खबर आयकल्या. ते दोगूय देव मोगी आनी हो मोग दोगांनी आपल्या वावरांत दाखयलो. गांवांनी वचून तांणी देवाचें उतर परगोटलें आनी अशें करतना तांकां खूब पिडापीट आनी सॅक्रिफीस करूंक पडलें. आज आमकां पिडापीट दितल्या गांवांतल्या नोस्त्या राजांचो उगडास ना, पूण पावलू आनी बार्नबासाचो आनी ताच्या वावराचो उगडास आसा. कित्याक जिवचें उतर परगोटना ते रोक्त साक्षीदार जाले. बाबडीनो, जिवचें राजकारण आयज पासून चालू आसा. ताचे शिश्य गांवांनी ताचें राजकारण चलयतात, उतरांनी आनी कोन्यांनी. ताचे पासत ताचे भाव भयण आपलें जिवीत दिवंक तयार आसात. दुसऱ्या वाचपांत जो आपल्या दर्शनांत देवाची महिमा पळयता आनी ही महिमा म्हणल्यार नवो स्वर्ग आनी नवें जेरुसलेम. हे वेळार क्रिस्तवांचेर पिडापीड चलताली आनी रोमा राजांचो पातशाह तांचेर आड आसलो. हे नव्या जेरुसलेमाक भितर सरच्या आदीं क्रिस्तवांक मरण फुडें करचें पडटलें म्हूण जुवांव त्या लोकांच्या क्रिस्तवांक सांगता. भगत जिवांव आपले पयले चितींत अशें सांगता, म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जी कोण मोग करतात ती देवातान जमोल्यांत आनी देवाक वळखतात. भाव भयणीनो, देवची नवी आज्ञा पाळूंक इतलें सोंपें न्हय. भोव करून ह्या काळार जिविताचे आपल्या पावलां मारून जीव सादतना आमकां खूब पिडापीड सोंसूंक पडटा.
पूण आमी जेजूची आज्ञा पाळल्यार ताचे खरे भाव भोवन म्हूण फावतले. तर ही आज्ञा पाळूंक जेजून आमकां बळ आनी शक्ती दिवंक आज आमी खालतीकायेन ही मिसा पेटेन देवा लागीं मागुया.